गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळी आमच्याकडे एक बरो आज पॉलिटिकल गेस्ट आसा. लोकसभा इलेक्शनाच्या विशेष करून दक्षिण गोंयचे सीट ह्या संदर्भात जी वेगवेगळी नांवां येतात तातूंत गिरीश चोडणकर हें नांव सतत मुखार येता आनी ह्या वेळार गिरीश चोडणकराक तिकेट मेळटली काय कितें अशे तरेचो प्रश्न निर्माण जाला आनी आमचे मदीं आसा गिरीश चोडणकर. गिरीश, म्हजो पयलो प्रश्न डायरेक्ट, तूं इलेक्शनाक उबो रावता सावथ गोवा? खूब सद्याक डिफिकल्ट क्वेश्चन जाल्लो आसा. हांव जाणा आसता तुगेलो दिल्लीक लिंक आसा, तूं दिल्लीक राहुल गांधी कडेन डायरेक्ट कॉन्टेक्टान आसा. तुका जेन्ना इच्छा आसता सावथ गोवा उबो रावपाची तेन्ना तुका तिकेट मेळटली? एक दिल्ली साकून तिकेट हाडप एक वेगळें, आनीक ग्रावंडार जे सिट्युएशन आनीक जे सेंटिमेंट्स आसतात ते वेगळे. सो त्या हाजेर जितलो तूं सांगता तितलो हांवूय कन्फ्यूज आसा. म्हाका एक क्लॅरिटी जायना. हालीं फाटल्या दिसांनी हांव आशिल्लो एग्रेसिवली गेले 10-11 म्हयने सावथ गोवाचे मतदारसंघाक खूब भोंवलो आनीक खूब गाठी भेटी जाल्यो, बरें प्रोत्साहन मेळ्ळें. पूण ह्या दिसांनी मातशे एक वेगळे विचार तकलेन येतात. गिल्ट फिलिंगूय तितून भितर थोडी आसता की हांव एक मायनॉरिटीचो सीट घेवपाक सोदतां. ही एक जी थोडो सेंटिमेंट प्रतिमा जावपाक जायना अशें तुका दिसता न्ही? हय, ती प्रतिमा जाता कितें जाता एक वेगळो गिल्ट फील जाता. आनी हे काँग्रेसचो एक सच्च्या कार्यकर्त्याकूच दिसूं शकता. एक्झॅक्टली. सो आमी बेजिकली काँग्रेसच्या आयडियोलॉजीज म्हणजे आमी मायनॉरिटी, ओबीसी, एससी, एसटी हांचे एम्पावरमेंट आनी तातूंत जितलो जाता तितलो आमी मायनॉरिटी आनी ह्या सगळे जो घटक आसा तांकां एम्पावरमेंट करप. सो गिरीश चोडणकरान ती एक जी परंपरा आसा ती तोडून ही मायनॉरिटीचो सीट घेवन लढप काय कितें हो एक वेगळो प्रश्नान म्हागेलो कॉन्शियस आनी हांव एक वेगळो ताळमेळ. तशें जाल्यार तूं डायरेक्ट स्टँड कित्याक घेवना की आपल्या तिकेट नाका, आपल्याक इंट्रस्ट आशिल्लो पूण आपूण वाट पळयतलो ह्या वेळार ती कॅथलिकाक दियत असो तूं स्टँड कित्याक घेवना? आसा वेळ कदाचित जायतो बीन, पूण थंय कितें आसा एक आनी एक फोर्स जो आसा जेणी एक वर्सभर पयलीं म्हाजे कडेन डिस्कशन केलें आनीक तातूंत भितर प्रामुख्यान मायनॉरिटीचेच लिडर इन्क्लुडींग सम प्रीस्ट. सो जे एक अभ्यास करून लक्ष दवरून आसतात आनी जाका इंट्रस्ट हो गोंयचो आसता, म्हणजे गोवा आनी गोंय हें कशें राखून उरचें आनी गोंयचो इंट्रस्ट. हांणी म्हाजे बरोबर एक 2-4 रावंड बसका करतकर तेणी एक तांचें एक हें जालें की हांवें मुखार सरचें आनीक हांवें प्रयत्न करचे. सो तेजेर खूब डेलिब्रेशन जालें. जो इशू आशिल्लो हांवें ते मायनॉरिटी बसप काय ना हो इशू 2019 आशिल्लो म्हाजे तकलेक. आनीक त्या टायमार आमकां 8 आमदार आशिल्ले आमचे कडेन आनी मगो पक्षान जेन्ना आमकां सपोर्ट करपाचें डिसिजन जालें तेंचें आनी सुदीन ढवळीकरान ते भावाक ड्रॉप करतकर सुदीन ढवळीकर असो एक लिडर आसा गोंयांक एकमेव जो आपले वोटर ज्या पक्षाक जाय थंय ट्रान्सफर करपाक शकता अशी ताकद त्या लिडरा कडेन आसा. आनीक सुदीन बाबान कडेन आमची मिटींग जाली आनी तेजे नंतर तेजे भितर एक जोश आशिल्लो की ताका ड्रॉप करतकर की एक आपलो पावर ताका BJPक दाखोवपाची, म्हणजे म्हाज्या कोतान सार्दिनांनी काँग्रेस पेक्षा सुदीन ढवळीकर आनी तेजी टीम चड सक्रीय आशिल्ली ग्रावंडार आनी तातूंतल्यान आमकां कॉन्फिडन्स येयलें की आमी तें सीट जिखतले. आमचे कडेन 8 आमदारूय आशिल्ले त्या टायमार आनी तेन्ना मागीर हांवें चड फोकस सावथाक करनासतना जेन्ना पार्टीन सांगलें की तुका नॉर्थाक काम कर न्ही, तिकेट तूं हें कर. म्हणजे हांवें तयारी करून आशिल्ली, हांव पार्टी प्रेसिडेंट आशिल्लो, सायकल यात्रा चालू आशिल्लें तेन्ना जप करून हो निर्णय आयलो. गिरीश, हांव तेंच उलयतां की एक तुका दिसना तूं स्वता आतां म्हणटा की आपल्याक दिसता नॉर्थ गोवा जरी हिंदू असलो तरी साऊथ गोवा हो परंपरेन चलिल्लो एक कॅथलीक सीट
कॅथलीक लोकांक तो दिवप, तो तुमचो पळय जो काँग्रेसचो पळय राजकीय हिस्सेदारी म्हणून जी पळय आसता पळय त्या घटकांक तांचो हिस्सो राजकारणांतलो मेळपाक जाय असो काँग्रेस विचार करता. त्या नदरेन तो सावथ गोवाक वतलो जाल्यार म्हाका तुका दिसना की हें काँग्रेसचें फेल्युअर की फाटल्या 5 वर्सां सार्दिनाचे फाटले टर्म सुद्दां कशें आशिल्ले ते आमी जाणात. सार्दीन स्वता प्रचारान सक्रीय नाशिल्लो. 6 वरांचे घरा वचप हो प्रचार न्ही कारण जेन्ना भाजप कॅन्डिडेट खबर नासतना जेन्ना प्रचाराचें काम करता तेन्ना सार्दीन स्वता कॅन्डिडेट आसुनूय झुजामळार देंवना अशे तरेची फाटल्यान परिस्थिती आशिल्ली. सो त्याच वेळार खरें म्हणल्यार तुमी ठरोवपाचें न्ही की बाबा फुडलो कॅन्डिडेट कोण आसतलो, तो कॅथलीक जाल्यार तो कॅथलीक कोण आसतलो, ताका सारके फाटल्यान रसद तयार करप, ताका तयार करप, ताचे इलेक्शनांत ताका प्रत्येक कडेन भोंवडावप, ही काँग्रेस अशे तरेची स्ट्रॅटेजी करपाक, अशे तरेची पावलां उबारपाक काँग्रेस कमी पडटा अशें दिसता तुका? कारण कितें जालां की सावथ गोवा हांगा आमचो सिटींग MP आसा आनीक काँग्रेसचे परंपरेन सिटींग MPची तिकेट काडप ही डिफिकल्ट जाता आनी खास करून 2019 एक अशें चित्र केंद्रांक आसा की जे खासदार मोदी सुनामीक जिखले म्हणजे ते त्या टक्कर दिवन ते जिखतात तेंची तिकेट कशी कट करप हो एक वेगळो इशू आसा. आनी तातूंत भितर सार्दिनाच्या विक्ट्रीक भितर फॅक्टर्स वेगळी आशिल्ली जे हांवें सांगलें सुदीन ढवळीकर फॅक्टर आनीक आमचे 8 आमदार आनीक त्या वेळाचे एक आमी एग्रेसिवली ऑर्गनायझेशनाक घेवन मुखार सरले प्रत्येक मतदारसंघाक आनी प्रोटेस्ट. ताचे पयलीं राहुल गांधी काडून आमची बूथ प्रेसिडेंटाचें कन्वेन्शन म्हणजे हेतूंत भितर एक संघटनाचें आशिल्लें. आमी एक बहुजन समाजाचे मुद्दे घेवन त्या वेळार मुखार सरले आनीक ओवरऑल एक एटमॉस्फियरूय जालें. बाकी सगळ्या राज्यांनी तुवें जर पळयलें जाल्यार कर्नाटकांक आमकां एकूच सीट मेळ्ळो, महाराष्ट्रान आमकां एक सीट मेळ्ळो, गुजराताक आमकां एकूच सीट मेळना, राजस्थानाक एक सीट मेळ्ळो, मध्य प्रदेशाक आमकां फक्त एकूच मेळ्ळो आनी गोंयांक जे 2च सीट आशिल्ले थंय आमकां एक सीट मेळ्ळो जे 2 सीट BJP कडेन आशिल्ले. सो आनी म्हाका 1 वर्स पयलीं हांव अध्यक्ष जाल्लो त्या टायमार आनी ह्या परिस्थितींतल्यान सार्दीन जिखलेल्या कारणान सहजपणान सार्दनाची तिकेटी कट करपाकय डिफिकल्ट दिसतालें. पूण हांव कशें म्हणटा भाजप पळयलें तुवें एक स्ट्रॅटेजी करता, तांचें इलेक्शन मशीन आसता, पार्टी संघटना म्हळ्यार इलेक्शन मशीन कशें काम करता आनी इतलें आसुनूय ते आतां 400 पार अशें तरेचे BJP कितें तांणी घोशणा केल्या ताका लागून जिखून येवपी उमेदवार अशें ते सोदतात. कितलोय पावरफूल आसूं ताका पेल्यान दवरतात. तांणी पळय आतां अशें तांणी प्रायम मिनिस्टरान तांकां सरळ सांगलें ही जी पळय 2 नांवां आशिल्लीं नरेंद्र सावयकार, दामू नायक हे पडिल्ले उमेदवार आसात, तुमी जिखून येवपी काडात. त्या शिवाय तुमी एक बायल उमेदवार हाडात. तुमचे कडेन संघटना जर घटमूट जर आसा तर बायलेक हाडात आनी तिका जिखून हाडात. म्हणजे अशे तरेचे ते प्रयोग करूं सोदतात. तांचे कडेन फाटल्यान एक हांवें म्हणलें तशें एक स्ट्रॅटेजी आसा, रणनिती आसा. अशे तरेची काँग्रेसीची कित्याक दिसना? आनी आतां जर तुमचे कडेन फक्त एक 3 आमदार तेय बी मायनॉरिटी कम्युनिटीचे हिंदू आमदार तुमचे कडेन नात, एकूण परिस्थिती पळोवपाक गेल्यार बिकट आसा. ह्या परिस्थितीन भितर कॅन्डिडेट सार्दीन जातलो काय कितें हें तुमकां अंदाज येवं नाशिल्लो? वर्सभर पयलीं तर तुमकां अंदाज येवपाक जाय आशिल्लो. अंदाज हो आशिल्लो आनी त्या प्रमाणे आमचे नवीन अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी आनी युरी आलेमाव आनी तेजे संदर्भान तयारी सुरू केल्ली, कामूय सुरू केल्लें. पूण जालें कितें की आमचे पयलीं 10 आमदार गेले, ताजे नंतर 8 आमदार गेले. हातूंत भितर एक पक्षाक खूब एक प्रॉब्लम क्रिएट जालो लोकां भितर विश्वासाचो की काँग्रेसचे आमदार जिखून वयतकर मागीर ते फुटोन वयतात. पूण हें आमी समजपाक जाय, आमच्या गोंयकारांनी समजपाक जाय की आमी खंयच्यो पक्ष आसा सद्या सत्तेर, डबल इंजीन म्हणटात केंद्राक आनी राज्याक, की भारतीय जनता पक्षाचो मोदी जे लीड करता हें सरकार हो वाजपेयी लीड करता ते सरकारा परस हें सारकें एक्झॅक्टली ओपोजीट काम करता. म्हणजे तांकां एक वेगळे प्रिंसिपलान आशिल्ले आनी तांकां ते सत्ताच म्हणजे सगळें नाशिल्ली. ह्या हांकां सत्ता कशे भशेन काबीज करप आनी लोकांक फ्रस्ट्रेट करप, डेमोक्रेसी फ्रस्ट्रेट करप, डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशन फ्रस्ट्रेट करप आनीक तातूंतल्यान हे आमदार व्हरतकर कितें जाता, सपोज आतां काँग्रेस पक्षाचे आमदार फुट्टकर काँग्रेस सपोर्टर जे आसा आनी वोटर जे आसा तो फ्रस्ट्रेट जाता. सो हो एक्झॅक्टली उद्देश हो नरेंद्र मोदी सरकाराचो आसा. तेणी
जे ओपोजिशनाचे सपोर्टर आनी वोटर आसा तांकां फ्रस्ट्रेट करप आनी तांकां काँग्रेस पक्षा वयलो विश्वास कमी करप तेंचे पळय तूं तेंचो टार्गेट हो फक्त काँग्रेस पक्ष आसता खंयच्याय स्टेटीन गेले जाल्यार म्हणजे ओपोजिशन लेस करप कंप्लीट बरोबर. ओपोजिशनाक काबार करप बरोबर. आनी ओपोजिशनाक सपोर्ट करपी सगळे ग्रूप आसा तांकां फ्रस्ट्रेट करप अशें करून दिवप की काँग्रेस जे आमदारां वोट केले जाल्यार ते बीजेपी व्हरता कोण बीजेपी चोरी कोण करता बीजेपी विक्टीम कोण ना, पूण काँग्रेस कितेंय जावं ताणें कितेंय करूं तुमचे आमदार फुटता तें सत्य न्ही हय पूण ते खंयचे परिस्थितीन कित्याक फुटता ना ते तुमी तसल्या लोकांक तिकेट दिवपच ना असल्या लोकांक उमेदवारी करप संकल्प ना. आमोणकर सारखे जे जे कट्टर काँग्रेसमॅन जो स्टुडंट विंगांतल्यान काँग्रेसीक ग्रो जाता दिगंबर कामत जो जाका काँग्रेसीन कितें दिलें ना एक्झॅक्टली जो डेप्युटी सीएम सुद्दां जावपाक शकनाशिल्लो बीजेपीन आयज कितें जालें तेगेली परिस्थिती तो गेलो बीजेपीन सामको मोठ्या नेटान बरें तुमकां म्हाका आतां परत स्पेसिफीक इलेक्शनाचे जर उलयतले गिरीश चोडणकर काय कॅथलीक हो एक्चुली निर्णय पार्टी घेतलीच पार्टी म्हळ्यार निमाण कोण हांव कितें म्हणटा पार्टी सुद्दां म्हळ्यार आज गिरीश चोडणकरच न्ही आज जरी तुमचो पार्टीचो एका अर्दान अमित भाव आसा दुसऱ्या अर्दान तुमचो खासदार आसा 3 आमदार आसा तरी एकलो गिरीश चोडणकर आनी तुजी लिंक्स इन दिल्ली हें तांकां सगळ्यांक पुरो म्हणजे तांकां सगळ्यांक खबर आहा गिरीश जर जाय जाल्यार तिकेट घेवन येतलो तूं कितें सांगता तुका हांव ना म्हणना तथ्य आसा पूण फ्रँकली सांगपा म्हणजे आजून खंयच्याच दिल्ली लिडरशिपी कडेन जावं लोकल लिडरशिपी कडेन सुद्दां हांवें लॉबिंग म्हाका तिकेट दिवची म्हणून केलें ना एक आमची जेन्ना प्रक्रिया सुरू जाली की पार्टीन एप्लिकेशन मागली कोणा कोणाक इंट्रस्ट आसा सो तेन्ना म्हागेली द्विधा हें जाली की हांवें क्लेम करप काय ना सो म्हाजो एक हें आशिल्लो की एक ग्रूप जो आसा तो म्हणटा ना गोंयांक हें करतले जाल्यार फ्युचराक आमकां हें करता जाल्यार तुवें रावपाक जाय आनी अशी एक स्ट्रॉंगली तेणी म्हाका केस करून दाखयली तुवें हांवें कित्याक रावपाक जाय सो आनी ते म्हाका घेवन भोंवले खूब तेणी म्हाजे खातीर कामूय केलें आनी तितूंत भितर मायनॉरिटीचे प्रामुख्यान लिडर आशिल्ले इन्क्लुडींग थोडे पाद्री भाव आशिल्ले म्हणजे तांकां एक दिसतालें की हांव भितर सरतकर कॅम्पेन करतकर बीजेपी डिफेन्सीव एप्लाय केलें जेन्ना तेच सांगता डिफेन्सीवाचे वयतले सो त्या हितून म्हाजी द्विधा जी आशिल्ली ती हांवें म्हाज्या पत्रान एप्लिकेशन करता आसतना तितून घातली बरें आनी आतां कितलीं नांवां गेल्यात 5 फेब्रुवारीक तें लेटर दिलें तातूंत हांवें क्लियरली सांगलें की काँग्रेस बिलीव करता की मायनॉरिटी बरोबर ओबीसी SC ST हांकां एम्पावर करप आनी तांचो अधिकार तांकां दिवप आनी तितूंतल्यान हांवूय बी सपोर्ट करता की हांव ह्या आयडियोलॉजी इतल्यान वयर सरला तेन्ना ही मायनॉरिटीक जर तिकेट दिवपाची आसा जाल्यार मायनॉरिटीक दिवपाची म्हाजो पूर्ण सपोर्ट आसा आनी म्हाजो विचार फक्त ओन्ली एंड ओन्ली इफ हो हांवें क्लियरली हें केला जर पॉलिटिकल सिट्युएशना खातीर जावं तुगेले पॉलिटिकल कंपल्शन जाता ताका जाता आनी तातूंत तूं म्हणटा डेमोग्राफीक चेंज हें जाता तें पळोवन जर आतां नांवां कितलीं गेल्यात 3 नांवां गेल्यात नांवां स्क्रिनींग कमिटीन कितली क्लियर केली ती खबर ना पूण हांवें आयकलें त्या प्रमाण सार्दीन आसा कॅप्टन विरियतो आसा Correct. आनी तांणी तुजेंय नांव प्रामुख्यान धाडलां आनी एल्विसाचें नांव आसा एल्विसाचें नांव आसा ओके आतां तेणी स्क्रिनींग हितून घातला ना घातला तो एक वेगळोय आसा हितून भितर सगळेच फेसीस बरे आसा ह्या हितून कारण इवन मायनॉरिटी दितलो जाल्यार सुद्दां मायनॉरिटी असो जाय जेजे कडेन मेजॉरिटी कम्युनिटीचे संबंध बरे आसात आनी जो मेजॉरिटी कम्युनिटीचे एटलिस्ट 20 to 30%. हातूंत भितर हे पळय आतां 3 जर आमी मायनॉरिटी कॅन्डिडेट धरले सार्दीन आसा कॅप्टन वेरियतो आसा आनी तुवें आतां म्हणलां एल्वीस आसा सो हातूंत भितर तूं कोणाक दिसता जाका हिंदू कांय प्रमाणार हिंदू ते एक्सेप्ट करपा सारके आसात ना पळय बेजिकली परंपरेन सार्दिनान एक तो आपलो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो आशिल्लो त्या टायमार ताणें खुबश्या पूण तुका दिसना की निमाणे शेवटी चडांत चड वोट करपी यूथ आसतात की सार्दिनान एज जाली अशें दिसता तुका पूण कितें आसा एज फॅक्टर करता हांव उलोवपाक शकना कारण हांवें एज अ मणिपुराचो इंचार्ज आमचो थंय 82 years old जो आमचो CLPचो लिडर सद्या आसा एक्स चीफ मिनिस्टर ताणें 15 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून काम केलें बाब OBB म्हणून सो ताका आमी फोर्स केला थंय राव म्हणून कारण आमकां मणिपूर जिखता डेमोग्राफीक लोकसंख्या विशयक जे कितें बदल जाल्यात दक्षिण गोंयांत
ते आतां प्रामुख्यान दिसतात आनी खुबश्या पुस्तकांत ताची चर्चा जाल्या. लोक ताजेर आतां फाटले 2 वर्सां ताजेर सतत चर्चा करतना आमकां दिसती पडटा. पूण इतलें आसलें तरी मायनॉरिटीज इन सावथ गोवा जवळ जवळ 40% आहात. म्हणजे अजुनूय मायनॉरिटी मेजॉरिटी वोटींग कशेंय करूं, पूण ह्या 40%तली जर प्रामुख्यान मतां जर काँग्रेस आपल्या कडेन जर घेवंक शकली जाल्यार मायनॉरिटी प्लेज ए व्हेरी मेजर रोल. एब्सोल्युटली हय. एब्सोल्युटली. सो आमी ह्या इलेक्शनाक तर आमी चिंतूंकच शकनात की मायनॉरिटी कमी जाले म्हणून ते मेजॉरिटी समाजातले कोणा तरी व्यक्तीक मेळचें अशें चिंतूंक शकनात. हें तुमी मान्य करतलो? 100%. त्या खातीर मागीर तें लॅटरूच स्पेसिफिकली आसा हय. की जर त्या परंपरेन जर वयतले जाल्यार आय वील स्टँड बाय, आय वील सपोर्ट पार्टीज डिसिजन. आनी हांव तसो एग्रेसिवली म्हाका तिकेट मेळपाक जाय हें ना. हांवें फक्त तयारी केल्या कारण हाजे पयलीं जी म्हाका इलेक्शन लडपा पडल्या ती पार्टीची कंपल्शन म्हणून लडपा पडल्या. थंय अशें आशिल्लें की कोणी कॅन्डिडेट सोडून वयचो न्ही जावं कॉम्प्रोमायज. पणजेची खास करून सीट म्हाका इतल्याच खातीर पार्टीन विश्वास दवरलो की हांव कॉम्प्रोमायज जावचो ना आनी हांव तें फायट करतलो. आनी त्या खातीर जेन्ना लास्ट मिनीट आमचो पार्टीचो कॅन्डिडेट बाबूश मनसुरात हो जेन्ना पार्टी सोडूनच वयता आनी कॅन्डिडेटलेस आमी जातात त्या टायमार पार्टीन तो विश्वास दवरून म्हाका हांगा हें केलो. गिरीश बाब, एक गजाल सामकी खरी आसा. मायनॉरिटी मेजॉरिटी कम्युनिटींतलो मनीस कशे तरेन डेमोक्रेटीक बदल जाल्यात, आतां राजकारण म्हणटा तें कशें चलता. पूण हें सगळें जरी विचारान घेतलें आसलें जाल्यार एक फॅक्टर जो BJPच्या अर्दान आसा तो फॅक्टर म्हळ्यार तूं उदक म्हणल्यार आमदार तांचे बरोबर आसात. सगळ्यान म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पार्टी ऑर्गनायझेशन. निमाण कशा मायनॉरिटीक सुद्दां दिसलें की आपल्याक कोणा एकल्याक वोटींग करपाक जाय, काँग्रेसीक वोटींग करपाक अशें धरया जाल्यार तांकां घरा कडल्यान भायर सरून बुथार व्हरपाक तांचे मेरेन ती चळवळ तुमी जी कितें म्हणटात BJPक उडोवपाची चळवळ ती पावपाक जाय न्ही. सो तुमचे कडेन ऑर्गनायझेशन ना गिरीश, हें सामकें मान्य करचें पडटलें. ना, आमची नवीन जी टीम आसा अमित आनी युरी ह्या दोगांनी मेळून पार्टी रिबिल्ड करपाचे प्रयत्न केल्यात प्रामाणीकपणे. पूण थोडे सेटबॅक आसता कारण आमचे पार्टीचे लिडर सोडून वयतकच आमकां नवीन आतां कितें बेजिकली पार्टी बिल्ड जाता आसतना कशें जाता तुका बेजिकली प्रत्येक मतदारसंघाक असो एक लिडर जाय ज्या लिडराक एनर्जी आसा आनी ताका मुखार थंय आपूण इलेक्शन लडटलो ह्या हेतून ताका तयार करून पार्लमेंट इलेक्शनाच्या पयलीं आमी लास्ट टायम सुद्दां तशेंच केलें 2018 की आमी प्रत्येक मतदारसंघाक कमीच कमी एक असेंब्लीचो कॅन्डिडेट आसतलो हाची जतनाय घेतलेली आनी ताका तें काम सुरू करपा लायलें. सो त्याचो फायदो आमकां लोकसभेक मुवमेंटा खातीर जाता. सो आतां कितें जालां हे आमदार थोडे आमकां सोडून गेल्ले कारणान आनी पार्टीची हें डावन जाल्ले कारणान तशे लोक आजून जाय तशे एट्रॅक्ट आमच्या पार्टी कडेन जाल्ले ना. पूण त्या खातीर हांव अमित बाबाक ब्लेम करपाक शकता. परिस्थितीच तशी आसा. सो आमी आउट ऑफ वे वचोन आमी तसले लोक सोदून काडून. पूण आतां दुसरो प्रश्न येता की कोणाक मुखार काडप. तूं जर कोणाकूय जर मुखार काडलो जाल्यार ते जिखतकर आमदार तो आपल्यागे प्रायस वाडटा आनी तो BJPीन जॉयन जाता. सो तेजेर तुका कंट्रोल संकल्प आमोणकार बेस्ट एग्जाम्पल सेकंड दिगंबर कामत जाका डेप्युटी CM करपाक जाय जावपा नाशिल्लो BJPीक ताका मुख्यमंत्री करता 5 वर्सां दवरता मागीर CLP लिडर करता सगळे तेजे कडेन जाता तेजे सारके मनीस वयता. आलेक्स सिक्वेरा जेणे रिटायरमेंट डिक्लेअर करता पॉलिटिकली 10 वर्सां पयलीं आनी तेजे नंतर तो परत पार्टीन एक्टीव जाता. पार्टी तेजेर विश्वास दवरता ताका तिकेट दिता आनी तिकेट दितकर हो पार्टी BJPीन वयता आनी आयज तो BJPचो लिडर जाल्ल्या भशेन दिसता. एका अर्दान आमी हें सगळें पळयतात एक दारूण सत्य म्हणून. पूण दुसऱ्या अर्दान एक दारूण सत्य आसा तें अशें की काँग्रेस सोंपता हातूंत भितर. ते वतात म्हणून तुमी पार्टी बिल्ड करनात, तुमी कॅन्डिडेट सोदनात. तुमचे कडेन लोकसभेन आतां लोकसभा इलेक्शन आतां फाल्यां डिक्लेअर जावपाचें आहा पूण तुमचे कडेन कॅन्डिडेट फावत आसना. तो कॅन्डिडेट उबो रावलो जाल्यार तुमचे बरोबर कशें काम करतले, फंडींग अशे इतले गंभीर प्रश्न आहात. म्हणजे ह्या सगळ्या BJPचो पळय जो झंझावात आसा तातूंत भितर काँग्रेसच्या अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जाला गोंया सारक्या राज्यांत जंय ताका एक पार्श्वभूमी आहा, इतिहास आसा. ना तशें म्हणपाचें ना. आमचे कडेन दोनूय कडेन बूथ लेवलाचेर काम सुद्दां जाल्लें आसा. बुथा लेवलाचेर ट्रेनींग सद्याक चालू आसा दोनूय मतदारसंघांक आनी दोनूय मतदारसंघांक बरे कॅन्डिडेट मुखार येयल्ले आसा ना न्ही. सिटी सावथ गोवा तर आमचो सिटींग MP आसा
त्याच्या नंतर 2-3 नांवां घेतलेली आसा. नॉर्थ गोवा खलपा सारके एक युनियन आता मिनिस्टर आसा. सार्दिनाचे बद्दल उलोवया. मागीर विजय बिके आयकय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सार्दिनाचे बद्दल आमी उलोवया. पण हांव तटस्थपणान उलयतले जाल्यार सुद्दां चल अशेंच गृहीत धरया ताणें काही आपल्यालो फंड वापरलो, ताणें पार्लमेंटान क्वेश्चन रेज केले. पूण कशें आसा की सार्दिना सारको मनशान किंवा तुमच्या लोकसभा कॅन्डिडेटान, लोकसभेच्या खासदारान एक मतदारसंघान एक झंझावात निर्माण करपाचो, उत्साह निर्माण करपाचो, ताजे सारको मनीस उबो रावलो की 100 लोक येवन उबे रावपाक जाय, हे आमी अपेक्षा करतात न्ही. ती अपेक्षा ताणें पूर्ण केली. खरें सांग, काळजार हात दवरून तूं कॅन्डिडेट म्हूण विसर, तूं एक काँग्रेसचो एक सच्चो सैनीक असं म्हणून तुका पळोवया आमी, जाका पार्टी हांगा उबी जाल्ली जाय. सांग म्हाका, सार्दिना कडेन अपयश आशिल्लें काय ना फाटल्या 5 वर्सां? पळोवपाक ताणें फंड सगळो आपल्याला यूज केला आसा. आनीक खूब जाण म्हणटा ताणें रेज केले ना म्हणून. ताणें कितलेशेच क्वेश्चनूय रेज केल्या, डिबेटूय पार्टिसिपेट जाला. पूण ताका कोवीड आसले कारणान थोडो मतदारसंघान ताका जाय तसो भोंवपाक. अरे पूण कोवीड भाजपाकय लागले न्ही, कोवीड सगळ्याक लागले. तो ती 1-2 वर्सां आमी पेल्यान काडूं शकतात, ते घडूंकच ना, 2 वर्सां नाशिल्ली तशें म्हणून. पूण भायर त्या काळान सुद्दां खुबशे लोक भोंवताले, मतदारसंघाक भेट दिताले. एक आपल्यालो एक पॉलिटिकल एक मेसेज म्हणून आसता. ना, तो कलेक्टर ऑफिसांत बसतालो. कलेक्टर ऑफिसांक बसून तो लोकांची घरांनी आयकतालो, लोकांचे प्रश्नूय सॉल्व करतालो. प्रत्येक आयताराक तो आपल्या घरा कडेन कुडतरी बसून, कुडतरी ताका लोक मेळटा तांकां तो हेल्प करतालो. अशें न्ही की सार्दिनान कांयच केलें ना, भोंवलो ना. आतां ते जवळ जवळ तेजे सगळे लॉन्च केले प्रोग्राम तो इनॉग्रेट करपाक वचत आसा. फाल्यां तेगेलो फोंड्या एक बरो प्रोग्राम तो लॉन्च करता. तेजे इनॉग्रेशनाक तो वचपाक. बरें, गोंयचे धड नॅशनल लेवलाचेर सार्दिनाचे मार्क आसा. सार्दिना आपलें अस्तित्व दाखयलां. आतां राहुल गांधीची इतल्यो यात्रा जाल्यो, एक कडेन आमी ताजो फोटो सुद्दां पळोवना. हां, लोक जम्मू मेरेन वचून आयले मरे लोक. तो गेल्लो, तो मणिपूर सुद्दां आयिल्लो तो. ओके. आमची यात्रा लॉन्च करपाक थंय आसा. पूण तो कितें आसा, सार्दिनाची एक नेचरूच वेगळी आसा न्ही. तो इजिली स्ट्रीट फायट जावं त्या हितून तो तसो इनवॉल्व नासता. कारण तेगेले एक CM म्हणटकीर तेगेले एक स्टेचर आपल्याला एक आप धरून तो आसा. पूण असले तरेचे आतां तुमकां लोक कशे लागतले? आतां फुडले 5 वर्सां सुद्दां विचार केल्यार तुमकां लोक करिझमेटीक लोक जाय न्ही. तुमकां रस्त्यार झगडी करपी, रस्त्यार आंदोलन करपी, प्रत्यक्ष नेतृत्व करपी, रस्त्यार आनी भायर. सार्दिनान तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार खुबशे सरपंचाची कामां केल्लीं आसात. हांव भोंवतालो खूब कडेन. सो खूब कडेन सांगलां म्हाका की सार्दिनान आमची ही कामां केल्लीं आसा, सार्दिनान हेल्प केल्लो आसा, त्यामुळे आमी सार्दिना बरोबर आसतले. सो जेन्ना एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह लायक सरपंच, पंच बीन हें आसता, कारण तेंचे कडेन लोक आसता, तेंचे कडेन वोटर्स आसतात. आनी हें फक्त सालसेतांकूच न्ही, हें म्हाका फोंडा तालुकाकूय अनुभव येयल्लो आसा, सांगे तालुकाकूय अनुभव येयल्लो आसा. की कारण ते तेजे आयताराक प्रपोजल घेवन वयताले, प्रपोजल तेजे दिताले आनी ते थोडी कामां करून घेताले. थोडी MP LEDंतल्यान कामां करून घेतलेलीं आसा, थोडी सरकारी पावंड्याचेरूय त्या लेवलाचेरूय कामां करून घेतलेलीं आसा. फक्त तो एक हितून कमी पडलो की तो सोशल मिडियाक ना. जसो युथाक आयज कनेक्ट करतलो जाल्यार सोशल मिडिया खूब. तो सोशल मिडियाचेर नाशिल्ले कारणान सार्दिनान कितें कितें काम केलां हें लोकां कडेन पावपाक आमी पक्ष म्हणून आमी कमी पडले, आनीक तो खासदार म्हणूनय कमी पडलो. पूण तसो तेगेलो मॅन टू मॅन मार्कींग तेजें आसा. सगळ्यांक जिखून येवं शकतलो कॉन्टॅक्ट. सार्दीन म्हाजे कोतान जिखून येवपाक डिफिकल्टी दिसना म्हाका. पूण आमी कितले जो सुदीन ढवळीकर आमकां जी वोट्स दिताली, 15-20 हजार वोट्स, ज्या हेजे खातीर आमी 2019 इलेक्शन जिखलें. कारण 2014चें इलेक्शन जेन्ना आमी अलेक्स रेजिनाल्डाक दवरलेलो, त्या टायमार सुदीन ढवळीकर आमचे बरोबर नाशिल्लो आनी आमी तें इलेक्शन 32,000 वोट्सांनी हारलेले. पूण 2019चें इलेक्शन आमी जवळ जवळ 9.5 आतां तुमकां MGची ही मतां पडची नात मागीर? पडची ना म्हणून सांगपाक जायना, कारण मंत्री जे आसात ते कितले खूश आसात आनी कितले नाखूश आसात. ना, पूण तांकां न्ही BJP टार्गेट दिता. विशेषतः जे पळय आमदार जितले आमकां दिसतात मंत्री, तांकां ते सांगतले आमकां अमकें मतां जाय जाल्यार तुमचें मंत्रीपद धोक्यान. सो तांचे फाटल्यान एक तकलेर एक चाबूक घेवन लोक बशिल्ले आसतात. तशें काँग्रेसीचें जायना. ते मंत्री म्हाका एक सांगात, तुमचें आतां तुवें नांव घेतलें, दिगंबर कामत गेलो, अलेक्स सिगर गेलो, हांचे वोटरूय तांचे बरोबर गेले. तेंचे बरोबर हेंचे जर वोटर वयताले हय जाल्यार 2018-22 जें इलेक्शन जालें
थंय आमचो वोट शेअर जवळ जवळ लागीं उलय 3% आमचो तो कमी जालो, पूण वोट शेअर आमचे कडेन कोणूच नाशिल्ले लिडर्स. म्हणजे त्या टायमार दिगंबर कामत सिटींग जो MLA आशिल्लो 17तले, एकूच आमदार आमचे कडेन उरलेलो. पूण आमी कसली तरी रणनिती करून बहुजन समाजाची खुबशी वोट्स आमी टर्न ओवर केली जी आमचे कडेन आमकां पडनाशिल्ली. आनीक जो वोटर आमचो आशिल्लो तो वोटर आमकां पयस जालो ना, म्हणून आमचो वोट शेअर तितलोच उरलो. जर उलटा पळयलें आमी BJPक जाल्यार हे इतले लिडर वयतकर BJPची वोट शेअर कितली वाडपाक जाय आशिल्ली. 2017 आनी 2022 वोट शेअर बरं, म्हजो सगळें मान्य कर. म्हजो आनी एक म्हत्वाचो आनी निमाणो प्रश्न तुका. मोदी हो एक फॅक्टर देशभर आसा आनी तो फॅक्टर BJP स्वताय मान्य करता की आमी काम करतले, पूण मोदीक लागून मतां पडटली. तुका तो एक भितरल्यान एक भंय ना की ह्या इलेक्शन मोदी सामकें सगळीं मतां घेवन वतलो म्हणून? तो जर भंय आशिल्लो जाल्यार तो BJPच्या सावथ गोवा कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेटा बरोबर डिक्लेअर करता आशिल्ले. जर मोदी फॅक्टर आशिल्लो जाल्यार तांकां इतली नाटकां करपाक पडनाशिल्लीं. मोदी म्हणपाक तेच सांगता की तेंचे कडेन लायक कॅन्डिडेटूच ना. हें तेणी आयज सावथ गोवाच्या लोकांक सांगलें. तेजे नंतर ते म्हणपाक बायल सोदून हाड, बायलूय कोण लायक ना म्हणून तेणें सांगलें अशें आयको येता. आतां परत आनीक नवीन नांवां येतात. मागीर हातूंतल्यान कितें दिसता मोदी फॅक्टर खंय गेलो? सपोज जर मोदी फॅक्टर आशिल्लो जाल्यार तांकां डिले इतली दिसपा नाशिल्ली. गोंयांक प्रामुख्यान प्रश्न कितें आसा आयज? सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न म्हणजे आयज गोंयची आयडेंटिटी, गोंयची अस्मिताय आयज धोक्यांक आसा. आनी गोंयच्या गोंयकारांच्या मुखार प्रश्न आसा तो पक्षा परस हें गोंयकारपण कशें राखून दवरतले. आमच्यो आयज इकोलॉजी एनवायरमेंट तूं अशें म्हणटा की सरकार कितलेशे बाबतींत जर अपयशी जाला आसत जे तुज्या आरोपा प्रमाणे दिसता, जाल्यार ही मतां लोक रागान काँग्रेसीक घालपाक शकतात. हांव फक्त मतांच म्हणना, तेंचेशे कितलेशेच कार्यकर्ते आमचे कडेन अप्रोचान आसात. ते म्हणटा ह्या फावटी हांकां बुद्ध शिकोवपाक जाय. कारण आयज सरकार चलता कोणाचो? सरकार चलता काँग्रेसीचो. काँग्रेस आयज BJPचो सरकार चलयता. प्रमोद सावंत हो एकूच BJPचो आसा, बाकी सगळे मंत्री हे काँग्रेसचे. हाचे एक वेळार म्हाका अभिमान दिसपाक जाय आशिल्लें, पूण म्हाका दिसना. कारण आयज BJPचे कार्यकर्ते हे टार्गेट जाल्ले आसा. कारण ह्या कार्यकर्त्यांनी काल तांकां ओपोज केल्लो जेन्ना ते काँग्रेसीन आशिल्ले. हे कार्यकर्ते ह्या BJP लोकां कडेन फायट केल्या कोणा खातीर? हे कार्यकर्ते BJPच्या अगेन्स्ट काम करतले अशें तुका एक उमेद आसा? 100% सांगता तुमकां. BJPचे कार्यकर्ते न्ही, BJP मिनिस्टरूय काम करतले, BJPचे कितलेशे आमदारूय काम करतले. सगळे दुख्खी आसा. BJP तो खुश ह्या प्रश्नाचेर आमी ही मुलाखत सोंपोवया. आनीक हांव जाणा की तुय एक रेसीन आसा, तुका तिकेट मेळूं शकता, पूण BJPचे कार्यकर्ते आनी BJPचे मतदार BJPच्या सरकारच्या फंक्शनिंगाचेर खुशी ना म्हणून आपूण जिखून येतलो ही आस धरपाची परिस्थिती आज ना. कारण कशें आहा न्ही, म्हण तांचे ऑर्गनायझेशन न्ही, तांचे मतदार तांचे कार्यकर्ते तकलेर वचून बसता. निमाणटाचेर तो एक ते परिस्थिती उरली ना. कारण BJPचो कार्यकर्तो हो सरकारा कडेन कनेक्टूच ना. तांकां कार्यकर्त्यांक दिसना की हो BJPचो सरकार आमचो सरकार. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. तूं गिरीश मुद्दम ह्या सगळ्या बोवाळान टायम काडून तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आनी एक तूं सामकें क्लियरली स्पश्टपणान आमचे सगळे प्रश्नांक जापो दिल्ले आहात. तुका हांव धन्यवाद दिता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.